नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकरेच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। अबकारी लूट प्रकरणाची चौकशी चालू, पुराय पैसे करतले वसूल, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची शिटकावणी। सांतिनेज रस्त्याची जाल्यात चाळण, सिवरेजीचे चेंबरूय जाल्यात लूज। फुडले 3 दीस पुडवे उटंगराचो पावस, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। फोंड्यां नालो तुमिल्ल्यान आशिकुशीच्या दुकानांनी भरले उदक, झाडां काडून नालो करचो निवळ, दुकानदारांची मागणी। सरकारी नोकरे खातीर लागतली कुशळटाय, सांगता मुख्यमंत्री। कुशळटाय दिसा 10,000 जाणांक दितले अप्रेंटिसची पत्रां। आनी बेशिस्त पार्किंगेचेर पुलिशेची कारवाय, योग सेतू कडेन फुटपाथाचेर पार्क केल्ल्या गाडयांक पुलिशेन घाली लोकां। आता खबरो विस्तारान। पेडणे जाल्ल्या 2 कोटींच्या अबकारी खात्याच्या घोटाळ्यांत चौकशी सुरू केल्या। जी कितें रक्कम आसा ती वसूल जातली आनी ते भायर कोण दोशी आसा ताचेर कडक कारवाय जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उतर दिलां। पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा आनी म्हाका 100% खात्री आसा की हांवें एक्सायज कमिशनरान ताचेर काम करता, त्याची सगळी रिकवरी जातली आनी जी एक्शन घेवपाक जाय पळय ती एक्शनूय घेतली वयतली। पावस हाजेरी लायता थंयच आसा। स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां उक्ताडार आयल्या। सांतिनेज काकुलो मोला लागसार आशिल्ल्या रस्त्याची चाळण जाल्या। पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला, तशेंच रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले चेंबर लूज जाल्यात। ताका लागून रस्त्यावेल्यान यो वच करपी गाडयो रोंवपाक शकतात। 2 दीस पडिल्ल्या पावसान रस्त्याची ही अवतिकाय जाल्या। जाल्यार फुडल्या दिसांनी कितें हाल जातले काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडला। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर केरळचे दर्यादेगेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान फुडले 3 दीस नेटाचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। भरपूर गोग्यांनी पावस पडटलो, ताका लागून हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 45 किलोमीटर आसतलो, देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय, अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या। फोंडे पुलीस स्टेशना मुखार आशिल्लो नालो पावसाच्या उदकान तुमिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार आनी कुशीक आशिल्ल्या खासदिसांच्या घरांत आनी दुकानांनी उदक शिरलें। पावसा आदीं लोकांनी जी झाडां कापिल्लीं ती ह्या नाल्यांत उडयल्ल्यान ह्या नाल्यांतलें सगळें उदक लोकांच्या दुकानांनी घुसलें, अशी कागाळ ह्या दुकानदारांनी केल्या।
लोकांनी पळय झाडां पळय आपल्या आपापल्यान सगळे वाहन उडयलेले आसा हांगा सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा नाला आनी सगळे दुकानांनी उदक भितर घुसलेलें आहा जाता तितले बेगीन म्युन्सिपाल्टीन सगळे झाडां सगळीं काडची हांगसरली आनी सगळो मातसो नालो क्लीन करचो अशें मागता हो चॉकअप जाल्ले कारणान सगळे पोलीस स्टेशनाचेर बी उदक घुसला हो व्हाळ चॉकअप जाल्ले कारणान सगळें पुलीस स्टेशन तशीच दुकानां सगळ्या लोकांनी भितर उदक घुसलेलें आहा जाता तितले बेगीन तशेंच पब्लीक कॉफे फाटल्यान हॉटेला फाटल्यान तशेंच बारीक बारीक बस स्टँडांतल्या गाडी आसा सगळ्या गाड्यांनी उदक घुसलेलें आहा जाता तितले कित्याक लागून जाली हें जालें जें लोकांनी हितून सगळें उडयलां झाडां भितर नाल्यान भितर उडयलां जर नालो आसूं तो म्युन्सिपाल्टी निवळ करूं ना निवळ केला आसतलो पूण लोकांची बी मिस्टेक आहा लोक बी कितें करता काडटा आनी सगळें नालान उडयता सगळीच म्युन्सिपाल्टीचे चूक करपाक शकना म्युन्सिपाल्टीन आपलें काम केल्लें आसा तरी आसतना लोक मातसो सुदारना काडटा सगळें नालान उडयता म्हणून ही मिस्टेक अशी जाता आनी लोकांक त्रास जाता पानी कैसा है पानी मतलब पूरा ऐसे कचरा भर गया है ना इस वजह से पूरा ब्लॉक हुआ पानी फिर सब लोग अपना वेस्ट इधर ही डालते हैं मतलब कुछ भी है इधर ला के डालते हैं ये अभी तुम्हारा दुकान में घुसा हुआ पानी हाँ घुसा है वो पीछे भी दीवार टूटा बोले वजह से दुकान को कुछ नुकसान नहीं हुआ क्या लॉस हुआ ब्लॉक से अभी कुछ नहीं हुआ है फिलहाल बिस्किट भी कुछ खराब हो गया हाँ बिस्किट भी कुछ खराब हो गया कपड़े तब निकाल के बाहर और गाड़ी में डालना नुकसान नहीं हुआ कौशल्य विकास संचालनालय गोंयच्या तरणाट्यां खातीर अप्रेंटिसशीप येवजण चालीक लायतले 8वी पास ते पदवीधर भुरग्यांनी हे येवजणे खातीर संचालनालयाच्या संकेतस्थळाचेर नोंदणी करची ते उपरांत हे भुरग्यांक सरकारी बिगर सरकारी आनी खासगी क्षेत्रांत अप्रेंटिसशीप अंतर्गत एका वर्सा खातीर ट्रेनिंग दिवन तांकां तांच्या कामाचें मानधनूय दितले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें सगळ्या क्षेत्रांतल्या उद्देगांक बरोबर सरकारान कबलात केले आनी ट्रेनिंग जाले उपरांत तांकां सरकार प्रमाणपत्र दितले देखून तांकां सोंपेपणी नोकऱ्यो मेळटल्यो सुमार 10,000 भुरगे हे येवजणेचो लाव घेतले अशी आस्त मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करता फ्रॉम बिलो 10th स्टँडर्ड टू द ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतल्यांक सुद्दां सगळ्यांनी आपल्याक अपस्किल्ड करपा खातीर सगळ्यांनी ह्या पोर्टलाचेर रजिस्टर्ड करचें आनी ह्या पोर्टलाचेर रजिस्टर्ड करता आसतना म्हणजे ताची वेबसायट आसा www.apprenticeshipindia.gov.in ह्या सायटीचेर गेल्या उपरांत आतां तुमकां दाखयल्लें सगळें प्रेजेंटेशन हे त्या सायटीचेर एवेलेबल आसा एके सायडींतल्यान गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांनी त्या सायटीचेर स्कील डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर आपलें रजिस्ट्रेशन करचें दुसरे सायडींतल्यान गोंयांतल्यो सगळ्यो प्रायवेट सेक्टरांतल्यो सगळ्यो कंपनी इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची सगळी डिपार्टमेंट्स ही रजिस्ट्रेशन करतली आनी मॅच करून त्या सगळ्या जाणांचो 1 वर्साचो अप्रेंटिसशीप कॉन्ट्रॅक्ट हो सायन करतले आमचे स्कील डेव्हलपमेंट जनरेट करतले आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट आमी दोगांयच्या मदलो कॉन्ट्रॅक्ट त्या भुरग्याक हँड ओवर करतले फ्रॉम द 15th of July टू 1 वर्सा खातीर तांणी अप्रेंटिसशीप म्हणून काम करपाक जाय पयलेच फावटी आमी गोंय सरकारान 5,000+ अप्रेंटीस फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट इवन दो इंजिनियर्स म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट हातूंत जे इंजिनियर सुद्दां जे अप्रेंटिसशीप जॉईन जावपाची सगळ्या जाणांक संद आसा इन्क्लुडींग म्हणजे MTS पासून ते सगळे ITI ज्या तरेचे जेच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन आसा ते स्किल्ड करचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा आमकां खात्री आसा की आमच्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी कमीत कमी 5,000 पेक्षा प्लस अप्रेंटिसशीप आमी जॉईन करून घेतले पणजेच्या मार्केटा मुखार आशिल्ल्या योग सेतू कडेन बेशिस्तपणान पार्क केल्ल्या गाडयांक येरादारी पुलिशेन लॉक घाले फुटपाथाचेर पार्किंग करपाक बंदी घाल्ल्यान लेगीत पर्यटक तशेंच थळावे लोक बेशिस्तपणान पार्किंग करतात नो पार्किंग झोनाचे सुचोवणे फलक लावन लेगीत लोक पार्किंग करतात देखून पुलिसांनी ह्या सगळ्या गाडयांक लॉक घाले क्रिस्तांव भावांची पावसांतली व्हडा उमेदीची परब म्हळ्यार सांजांव
पुराय गोंयांत साबार क्रिस्तांव भावांनी शेनवारा सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो. सुरवेक वडिलांच्या कायद्या प्रमाण भुरग्यांनी बांयत उडी मारून सांजाव पारंपारीक रितीन फुलयलो. ते उपरांत कृत्रीम तळ्यांत उडी घालीत आनी पावसांत न्हावन सांजावाचो घोस्त काडलो. तुमकां सगळ्यांक माझे नाव फ्रांसीस रिबेरो आणि आमची ही कमिटी जावन आसा होली क्रॉस काडीत बॉयज. आमी वर्सा वर्स सांजाव करता. हो आमचो कायतान वर्सा वर्स आमी सांजाव करता. हांगासर पयलीं आमी रोजार करता, लागीण करता. मागीर आमची बांय आहा गांवची, ते बांयत वचून आमी उडकी मारता आनी मागीर हिंगा येवन पयलीं आसतना तेमी कहो पयशे पूल केला, रेन डान्स केला. आमची स्पेशलिटी म्हणल्यार हिंगा सगळे फ्री, म्युजीक फ्री, न्हावपाक फ्री, एंट्री फ्री आनी थोडे तेंपान मातशे वखदान आमी हिंगा जेवण वाडटलें तेंय फ्री. सगळ्यांनी येवचें, एन्जॉय जावचो म्हणून आमचो हेतू. सगळ्यांनी येवचें, एन्जॉय जावचें. विवा सांजाव. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान गोंयांत 6 पदरी उड्डाण मार्ग बांदपाक 774 कोटी 64 लाख रुपयांची निविदा मागयल्या. राष्ट्रीय महामार्गा वयले हे काम 24 म्हयन्यां भितर पुराय करपाक जाय. मांद्रे वाठारांतल्या प्रभाग 8 पेवर्स घालपाच्या कामाचो शुभारंभ सरपंच अमित सावंत हांणी केलो. खूब वर्सां जालीं थळावे लोक फुटपाथाचेर पेवर्स घालपाचे मागणी करताले अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. ह्या वेळार पंच रॉबर्ट फर्नांडीस आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. मांद्रे पंचायती अंतर्गत आयज हांगासर वॉर्ड नंबर 8 जो आमचो वॉर्ड नंबर 8चो पंच वांगडी आमचो बाब रॉबर्ट फर्नांडीस हाच्या वॉर्डाचेर पंचायतीच्या मार्फत हे पेवर्स प्रोवायडींग एंड लेईंग ऑफ पेवर्स हे डेव्हलपमेंटाचे काम मांद्रे पंचायतीन केल्लेले आसा. मांद्रे पंचायतीन प्रत्येक वॉर्डान 11 जे प्रभाग आसात 11 वॉर्डांनी
प्रत्येक वॉर्डाचेर प्रायोरिटी लेवलाचेर 2-2 विकास कामां मांद्रे पंचायती अंतर्गत चालू आसा आनी आयज हांगासर हेचे पेवर्स घालून आयज आमी उद्घाटन करता. आयज चड उमेद जाता की जो आमच्या कॅथलीक भावांचो जो सजाव म्हणटात तेका त्यो मोठ्या उमेदीन ते साजरो करतात. त्या दिसा हे उद्घाटन जाता म्हणून आमकां चड खोशी भोगता. हांगासर ग्रामस्थय उपस्थित आसात. आयज बरें दिसलें की कितलेशेच वर्सांची जशें आमच्या वांगड्यान सांगलें की कितलेशेच वर्सां हांगा हे पेवर्स वगैरे घालूंक नासलेले लोकांक चिखलांतल्यान वचचें पडटालें ते आयज मांद्रे पंचायतीन फुडाकार घेवन घेतलेले आसा आनी जायतीं कामां ह्या वॉर्डान जातलीं हें हांव मांद्रे पंचायतीच्या वतीन मांद्रे गांवाच्या लोकांक अश्युरन्स दिता. भाजपाचें सरकार राम राज्य न्ही जाल्यार जुगार राज्य करता असो आरोप संजय बर्डे हांणी केला. सरकारान एक तर कसिनोज मांडवीच्यान हालोवच्यो नाजाल्यार देव परशुरामाचो पुतळो तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करचो अशी मागणी बर्डे हांणी केल्या. पडलेलो आसा तेजे तोंडा समोर बीग डॅडी डेल्टीन जो कजिनो जे आसा हे बरें प्रतीक न्ही. एक तर जुगाराचो अड्डो एक देवा समोर जर हाडून जर दवरला तर आमकां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार राम राज्य हाडणारें सरकार हे जुगार राज्य हाडलेलें आहा हे देवाक आमच्या पसंत ना आनी जावचेंय ना. एक तर हांगालो एक कजिनो हांगासून एक काडपाचो जाल्यार देवाची मुर्ती हांगासून खंय तरी शिफ्ट करपाची आनी ती तेंच्यांनी मुडकी तोडकी हाडून दवरलेली आसा आनी ती जी म्हणटा ती आमी स्थापना केलेली जो आहा तर मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचे आमी ते एकदम हे करता निषेध करता. देवाची मुर्ती जेन्ना तूं सारकी हाडून लायता वेवस्थीत मुडकी तोडकी हाडून दिल्या उपरांत तो आमकां श्राप आसतले. तेज्या हातीन धनुश्य आसा आनी तेणी जर बाण जर सोडलेलो आनी आमची भुमी जी आसा न्ही परशुराम भुमी ही नांवान आमकां वळखता. सरदार वल्लभ भाई पटेलाचो पुतळो 3,000 कोटी मोडले पुतळ्याची थंयसर हें करपाक आनी हांगा जर तुमी 1,000 कोटी सुद्दां आमी पुतळ्याक जर मोडलेले तर आमी तुमकां काय म्हणपाक नासले. एक तर हांगा एक कजिनो काडपाक जाय नाल्यार देवाची मुर्ती आमची थंयसून काडपाक जाय. सो सरकाराचे जेन्ना डेव्हलपमेंट करता आसतना प्रत्येक गोष्टीचे नियोजनबद्ध प्लॅनिंग आसपाक जाय. हांगा चलपाक लोकांक वकवे केलेली आसा हांगा आनी हांगा योगा पुरूश म्हणजे सकाळचे लोक येतले. आतां हांगाचे लोकांनी स्कुटरी थंय लावपाची तरी खंय. आतां टुरिस्ट येतले टुरिस्टा पासून इन्कम गव्हर्मेंटाक जाता तेंच्यांनी खंय तरी दुसरे कडेन प्रोविजन करपाक जाय आनी हे स्कुटरी आतां एकट्यान लायले दुसऱ्यान लायले तिसऱ्यान लायले आतां हांगा ती संवय जातली. सो हेजेर सरकारान एक नियोजनबद्ध एक हांगा शासन हाडपाक जाय आनी तेजेर उपाय योजना कोण येता तेंच्यांनी करून दिवपाक मागता. बायणा पॉवर हाऊस आशिल्ल्या सुवातीन नवो कमर्शियल प्रकल्प येता. 18 कोटी रुपयांच्या ह्या कामांची सुरवात फुडल्या म्हयन्या सावन जातली. ताका लागून सद्याक जे दुकानदार हांगा आसात तांकां दुसऱ्या सुवातीत व्हरतले. ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर 1.5 वर्स लागतले अशी माहिती दाजी साळकार हांणी दिल्या. दुकानदारांनी ह्या सप्तका भितर दुकानां दुसरे कडेन हालोवची अशें कळीत करपाक शेनवारा दाजीन ह्या दुकानदारा कडेन चर्चा केली. आमी पहिला बायणा पॉवर हाऊस आशिल्ले पयलीं हांगा आनी लोकांक आमी रिहेबिलिटेट केले. सो आतां खंय तरी प्रोजेक्ट बांदता आसतना हे सगळे जे आमचे हांगा धंदो करपी आसा आमचे भाव आसा तांकां आमी सांगला की 1 तारखे पयलीं शिफ्ट जाया म्हणून. सो आमकां हांगा काम स्टार्ट करपाक बरें पडटलें. आमी सुद्दां तांकां बेगीन कित्याक कर म्हणटा कित्याक आज तुमी फीश मार्केट पळयला आज 1 वर्सा भितर फीश मार्केट रेडी जावपाक पावता. सो आमी तांकांय सांगला तुमी जितले बेगीन शिफ्ट जातले तितलें आमकां काम करपाक बरें पडटलें आनी त्या खातीर तेय सगळे एग्री जाले आनी बाय सोमार मंगळार आमी सगळ्यांक शिफ्ट करून म्हणजे हांगा प्रोजेक्टाक स्टार्ट करता. अरावंड 18 कोटीचो प्रोजेक्ट हांगा बायणा पॉवर हाऊस येता. तातूंत शॉप्स आसतली वयर हॉल्स आसतले असो तूं एक कमर्शियल प्रोजेक्ट म्युन्सिपालिटी खातीर म्युन्सिपालिटी बरी स्टेबल जावची म्हणून आमी प्रपोज केलो.
त्या खातीर हो आतां काम स्टार्ट जाता. तांकां खंत की जर तांकां हांगा शिफ्ट केलें फाल्यां तांकां हांगा रिटेन करपाक मेळटलें काय ना आमच्या खातीर एमओयू जावं कितें अशें कितें होच भंय सगळो नुस्तेकारांकूय आशिल्लो. तांकां कोण मदीं मदीं कितें सीन मारता अशें जावं नकळो म्हणून आज नुस्तेकारां कशी हॅपी आसा तशें ते हॅपी जातले. आनी तांकां आमी लेटर दिवन तुमकां रिहेबिलिटेट म्युन्सिपालिटीचें लेटर आनी कोणाचें हांव बरोवन दिना. म्युन्सिपालिटी जेन्ना तुका लेटर दिता की तुमकां आतां रिहेबिलिटेट करतले म्हूण पडटा हांगा तेन्ना म्हाका दिसता ताजेर कोणाच डावट घेवपाक जायना. ताका सद्याक तांकां शिफ्ट करपा खातीर खंय अरेंजमेंट केल्ली आसा? आमी इथे ब्रिज आसा पळय सी बिल्डिंगे कडेन थंय तांकां सगळ्यांक दीस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणजे 1.5 वर्सां खातीर पूण आमी तो प्रोजेक्ट एका वर्सा भितर कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न करता. लोक आपल्या घराचो लोड वाडयनासतना एसी फ्रीज गिजर बसयतात देखून वीज पुरवणेचेर दबाव येता आनी लायटीचो आपालिपात चालू जाता. कळंगुटे विजेच्या उणावाक लागून उपराशिल्ल्या लायटीचे समस्येचेर सुदीन ढवळीकारान रजाव दिला. कळंगुटे पर्यटकांची गर्दी वाडली रे वाडली थळाव्यांच्या घरांत काळोख पडटा देखून कळंगुटचे नवे करकरीत सबस्टेशन अपयशी पडला कितें असो प्रश्न वीज मंत्र्याक विचारलो. पळयात ह्या प्रश्नाचेर दिल्ली तांणी जाप. ना म्हाका तरी दिसता तें फेल जावना. आमचो थंय जो लोड आसा तो लोडूच कमी आसा. ह्या दिसांनी लोड एकदम वाडला थंय आनी त्या खातीर 5 स्टार हॉटेलां आसा बाकीचे लोक आसा आनी लोक कितें करता हो प्रॉब्लेम डिपार्टमेंटाचो न्हय. तुमी लक्षात घेवपाक तुमच्या सुद्दां घरांनी आसतलो पत्रकाराच्या घरांनी मिडियाच्या घरांनी सुद्दां आसतलो. पयलीं कितें करता एक लोड घेता घराक फ्लॅटाक आनी त्या नंतर तुमी कितें करता थंय एसी बरयता. त्यानंतर तुमचो फ्रीज येता त्यानंतर तुमचे फेर्र आसता त्यानंतर तुमचे बाकीचे किचनांतल्यो गोश्टी आसता. हे सगळे गिजर लायले बरोबर लोड वाडलो पूण लोड तसोच आसता. त्या खातीर हे सगळे गोश्टी आमकां प्रॉब्लेमेटीक. जितके आतां हॉटेलां येतात ते चिंतून फॉरवर्ड प्लॅनिंग करून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेच खातीर आमी आतां जे 350 कोटीचें सबस्टेशन घेता ते फुडले 25 वर्सांचे चिंतून करता. फुडले 25 वर्सां आमकां जवळ जवळ 1500 मेगावॅट वीज जाय अशें धरून आमी आतां प्लॅनिंग केलां. पेडणे तोरच्या वाठारांतल्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयातल्या 10वेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान आमदार प्रवीण आल्लेकारांच्या हस्तुकी जालो. तशेंच गरजू विद्यार्थ्यांक गणवेश वांटप जालें. हे वेळार सरकारी माध्यमीक विद्यालयातले शिक्षक विद्यार्थी आनी पालक वर्ग हाजीर आशिल्ले. तशेंच हांव जावंक सोदता सगळ्या भुरग्यांक तशेंच बरें शिकात पण एकूच सांगता तुमकां पण मोबायल मातसो कमी यूज करात. सगळ्यांक हांसूंक येयलें आसतलें कित्याक आयज मोबायल जावत मोबायल ना म्हणना कित्याक मोबायलाक एक टायम दवरात तुमी एटलिस्ट 1 वर नाल्यार अर्दे वर मोबायल यूज करतले म्हणून. सगळो तुका मोबायलाचेर रावनाका. मोबायल बरो तितलो वायटूय ताका लागून तुमच्या शिक्षणाचेर तुमी लक्ष दिवचें. तशेंच तुमी आयज भुरग्यांनी बरे बरे एक्टिविटीज आमच्या स्कुलांनी जाता स्पोर्ट्स म्हणनाका आमच्या बाकीचे सिंगींग बाकीचे हितून सगळ्यांनी भाग घेवचे तुमी आनी आमचे पेडणेचें नांव वयर करून दाखोवचें इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू व्हेरी मच. SGPDA नुस्तें मार्केटांत बसपी नुस्तेकार फक्त 10 रुपया सोपो फारीक करतात. म्हारगाय तशेंच ह्या मार्केटाचें मेंटेनन्स पळयल्यार सोपो कमीत कमीत 100 रुपया जावपाक जाय. हाच्या पयलीं नुस्तेकारां कडेन 100 रुपया सोपो दिवचे अशें उलोवन पळयलें मात ती काना मनार घेनात. ताका लागून हो विशय आमदार दिगंबर कामत तशेंच विजय सरदेसाय हांचे कडेन खासा बसका घेवन सुटावो करतलो अशी माहिती SGPDAचे अध्यक्ष दाजीत साळकारान दिली. इवन तुमी पळयशीत जाल्यार हांगा जे आमचे फेस्त जाता तेन्ना खंयचीय फेस्तां जाता आतां पुरामेंताचें फेस्त घेयात तुमी ताच्या पयलीं ताजो रेवेन्यू जो येतालो तो 2 ते 2.5 लाख मॅक्झिमम 3 लाख येतालो पुरोमेंताच्या फेस्ताचो. आनी आतां आमी लास्ट वर्स आनी ह्या वर्सा द टायम आय हॅव टेकन चार्ज इट इज रिजन टू 18 लॅक्स. सो 18 लाखाचो रेवेन्यू आज आमी SGPDA हाडून दिता. सो वी वॉन्ट दॅट ट्रान्सपरन्सी एक तरी मेंटेन जावपाक जाय आनी SGPDA जितले बेनिफीट मेळटा तितले आमी करतात. आतां तुमी म्हाका लास्ट टायम विचारलें की रिटेल मार्केटाचें कितें काय म्हणून. पयर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो पयलींचो आपलो CM दिगंबर कामत आनी आमचो फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय बिकॉज दीस इज इन देयर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तांचे कडेन बसून वी वर ट्रायंग टू वर्क आउट सम सोल्युशन. प्रॉब्लेम कितें जाला ते फिशरमॅन आर नॉट पेईंग म्हणजे 10 रुपया आमकां दिता. आतां तें मार्केट तुमी जाणा पयलीं जेन्ना स्टार्ट जाल्लें
इट वॉज ऑन द लायन्स ऑफ दुबय, म्हणजे इतले क्लीन मार्केट बी सगळें जाल्लें. पूण मागीर काळांतरान सगळी ती फिशरमॅन सकयल बसपाक लागली आनी पेमेंट्स वाडोवपाक लागली. सो वी एक दोनदा आमी तांकां हें केलें, वयर बसयली परती, बट दे वर नॉट रेडी टू सीट ऑन टॉप. ते परते येवन सकयल बसताली. सो परत डेली मॉनिटर करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमी दोनी MLAक रिक्वेस्ट केला की वन डे वी वील सीट विथ देम आनी वी आर रेडी टू डू ऑल द रिपेअर्स. आमी 25-30 लाख नाल्यार 50 लाख पसून मोडून ते मार्केट रिनोवेट करपाक वी आर रेडी. पूण ताजो रेवेन्यू आमकां येवपाक न्ही. आज 10 रुपयांक कोण बसूंक दिता तुमी सांगा म्हाका. आज म्युन्सिपालिटी पसून एका स्क्वेअर मिटराक 55 रुपीज घेता. अरे आमकां 10 रुपया मेळटा, SGPDAक 10 रुपया आनी म्युन्सिपालिटी पसून तांकां भायर कलेक्ट करता 55 रुपीज. सो आमी लॉसान ते सद्या मार्केट हें करता. इतलें फाटीं आमी आमच्या इंजिनियराक बी सांगून आमी रिपेर्सूय केल्ले थंय, खुबशे रिपेर्स. पूण परत थंय इन्वेस्टमेंटूय जेन्ना थंय परतो इन्वेस्टमेंट करप सारकें न्ही. सो आमी नुस्तेकारां कडेन अपील केलो की खंय तरी मिडवे तुमी यात. आमी 100 रुपया मागिल्ले, आमी खंय तरी मिडवे येवया आनी वी वील सेटल एट वन एमावंट. आमी तुमकां टोटल मार्केट नवें करून दिता. नव्यो गेट्स, तुमकां बसपाक फेसिलिटी, उदकाची फेसिलिटी, टायल्स बील सगळें नवें. खंय खंय फुटल्या ते भायर जे फुटपाथ आसात ते आमी रिपेर करून दितात. ती सगळी एग्री जाली आनी मागीर ती म्हणपाली ना आमचे कडेन परवडना म्हणून, कित्याक रिटेल होलसेल मार्केटान रिटेल बसता म्हणून. सो तशे 2-3 इश्यूज घेवन आमी आमदारा कडेन गेले. बिकॉज एट लास्ट आमकां एक्शन घेवपाक इज व्हेरी इजी, बट आमदारांनी ताका मातसो इल्लो सपोर्ट दिलो जाल्यार वी कॅन फायंड आउट अ सोल्युशन. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.